आत्ताची जी पत्रकार परिषद जी आसा ती आमची लोकोत्सव 2024 ह्या संदर्भान आसा। गेली 23 वर्सां सातत्यान कला अकादमीच्या दर्या संगमाचेर कला आणि सांस्कृतिक संचालनालय लोकोत्सव घडोवन हाडटा। ल्हानशा रोपा पासून सुरू जाल्लो हो लोकोत्सव आज ताजें व्हड वृक्ष जाल्लें आसात। व्हड वृक्ष जाल्लें हांवें इतल्याच खातीर म्हणिल्लें आसा की तो 23 वर्सां फाटलो तेजी जी आंग जें आशिल्लें आज खूब आमी ताका वेगवेगळे बदल घडोवन हाडून आज एक मुखार व्हरपाचो आमचो आज प्रयत्न आसा। गेली कित्येक वर्सां हो लोकोत्सव लाखोनी आज थंय ताजो उपस्थिती रावन आस्वाद घेतात आणि लोकोत्सव हो म्हज्या कला आणि सांस्कृतिक संचालनालयाचो एक फ्लॅगशीप एक महोत्सव जावन आसा, कार्यक्रम जावन आसा। हो कार्यक्रम वेस्ट झोन कल्चरल सेंटर उदयपूर राजस्थान हेंच्या जोड पालवान त्याच बरोबर आमची कला अकादमी त्याच प्रमाणे आमचे स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा कारण तांचो ग्राउंड आमी वापरतात त्याच प्रमाणे पंचक्रमा अशें एक आमचो एक स्पॉन्सर बारीकसो टायटल स्पॉन्सर आसात पंचामृत म्हणजे जे तांदूळ जे जो ब्रँड जो आसा ताज्या माध्यमांतल्यान आमी हो एक घडोवन हाडटात। अंदूचो लोकोत्सव जो आसा हो लोकोत्सव 26 तारीख ते 4 फेब्रुवारी त्याच कला अकादमीच्या दर्या संगमाचेर घेवपाचो ठरलेलो आसा। हेजे संदर्भान जय तयारी खास करून ह्या एकंदरीत लोकोत्सवा भितर 550 स्टॉल्स जे आसात थंय उबे जाल्ले आसात आणि त्याच प्रमाणे ह्या 550 स्टॉल्सांक धरून जवळ जवळ 700 जे कारागीर जे आसात ते तातूंत पार्टिसिपेशन करपाचें आसा ते 10 दिसां भितर। त्याच प्रमाणे कोणू खाशेलें जशें आमी विभाजन जर करतले ह्या फावटी पयलेच फावटी मायनॉरिटी कमिशन हेंकां आमी जवळ जवळ 70 जे स्टॉल्स जे आसात तांकां आमी आज अलॉट करपाचें ठरलेलें आसात। जरी मायनॉरिटी जर कमिशन तांच्यान सुद्दां जर म्हणलें जाल्यार 60 जे स्टॉल्स जे आसात ते डिस्ट्रिब्यूट करतले। तातूंत भितर 60 हे गोंयकार मायनॉरिटीचे मनीस आसतले आनी 10 जे स्टॉल्स जे आसात पळय न्ही ते इंटर स्टेट जे आसात अदर स्टेट्सां पासून थंय तांचे अवेलेबिलिटी आसतली। तिसरी गोश्ट आसा की आमचे ह्या एकंदरीत 10 दिसाच्या महोत्सवा भितर जवळ जवळ 500 फोकलोर आर्टिस्ट जवळ जवळ 18 राज्यांतल्यान पार्टिसिपेट जातले। त्याच प्रमाणे आमचे गोंयचे जे पथक जे आसात ते प्रत्येक दिसा 2 पथकां त्या पार्टिसिपेट करतले अशी वट्ट 23 गोंयची पथकां पार्टिसिपेट जातलीं एक लक्ष दिल्लें आसात। त्याच प्रमाणे बाकीचे जे 1000 जे आमचे 550 जे स्टॉल्स जे आसात ते सुद्दां काही आमी एक क्लासिफिकेशन्स केल्ले आसात म्हणजे कॅटेगरीज केल्ले आसात। ते लायव्ह जे किचन आसतलें तांकां भितर आमी एसएजीच्या ग्राउंडाचेर विथ टोटल हायजीन मेंटेन करपा खातीर तसो आमी ताका प्रोविजन दिल्लो आसात। जर्मन हँगराक व्हरून आमी फर्स्ट टायम इंट्रोड्यूस केल्ले आसा जेणे करून कसलीच तरेची अपरिहार्य घटना थंय घडची न्ही आनी क्लीन अशें एक एनवायरमेंट थंय क्रिएट जावचें। एंड एज इट इज कला अकादमीचो परिसर म्हळ्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसा एकंदरीत जे आर्टिस्ट जे येतले तांचे सगळ्यांची जे आमी इनवायट करतले तांकां सगळ्यांची राहण्याची जेवणाची आनी सगळी पिवपाची सुद्दां आमी वेवस्थीत सोय केल्ली आसात इन्क्लुडींग तांचें ट्रान्सपोर्ट फ्रॉम द हॉटेल टू द वेन्यू and from the location to back to their hotel अशे तरेची परिपूर्ण वेवस्था केल्ली आसा।